सुरुवातीक आमी गायन घेवया 830 पेज 15. Service Borak Wakanak Suka Munshan Udevan Kayon Gora Ulasani Service Borak Wakanak Suka Munshan Udevan Kayon Gora Service Borachi Sebakura Anandatachi Bukti Gora Son kita gawon itor sora Santosan niya Deva bukan Hallelujah 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं प्रतीच्यानो आयज आमी हांगासर हे पवित्र सुवातेर एकठांय जाले बागयोन तांतुनीक मान दिवंक जुनाचे 13 आमी दोबाज्यान बागयोन तांतुनीची परब समोरमता पूण ताची आनिकूय परब फामाद आसा आनी ती म्हणल्यार ताची पवित्र जिबेची जी जीब मातयेन देखून काबार करूंक जावंक ना जी तशीच ताजी उरली कित्याक हे जिबेन देवाची व्हड कर्तुत्वां परगोटली देवाचे उतर परगोटले सोत परगोटले आनी त्या पासत ही पवित्र जीब तशीच ताजी उरली ते जिबेची परब फेब्रुवाराचे 15 आमी समोरमतात पूण हांगासर आमी ती आयज समोरमतात ह्या मंगळारा दिसा बागयोन आंतोनीच्या दिसा तर आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसतना बागयोन आंतोनीक मान दिता आसतना देवा लागीं मागुया आमकांय देवान जीब दिल्या ही जिबेन देवाक परगोटूंक सोत परगोटूंक आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करुया हात जोडून देवा लागीं बोगसुणें मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बनेनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगयो सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया हे मिसाचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता आर्कन बांगेरा ताचे पासून आमी मागुया तेच भाशेन जायते जाण आपल्यो गरजो घेवन आयल्यान कोण पिडीन कोश्टोता कोण नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात जिवितांत सांगाती सोदतात कोण आपलो वाडदीस काजाराचोय दीस समोरमता
थोड्यांक बड्या जिबेचे एके भाशेन पिडा जाल्ली आसा जाय तेव्हा लागीं मागुया ही आमची इंतेसां मागणी बागयोन तांतुनीच्या हातान घालून ती देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोआच्या बागयोन तांतुनी कोऱ्या बावार्ताचो शार प्रसंगदार आनी गोरजे गागंताक असल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. तुर्ताचें पवित्रपण कोडीत करून तुवें ताची जीब देखून कुसूंक दिवंक नाय. तुर्ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करून आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमयांच्या बुदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. हेब्रेवांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. ते ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली रोचना ना, पूण सगळ्या ताच्या दोळ्या मुखार विंगलें आनी उक्तें आनी ताका आमी आमच्या करण्याचो हिशोब दिवंक जाय. आमी उचारता तो भावा थीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सरचें रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो असोक्तायो ताका लागोनान तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्सांच्या तर विस्वासान कृपेच्या शिंवासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी करपा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजी उतरां सोमया आत्मो आनी जिवीत. सगळीं म्हणुया, तुजी उतरां सोमया आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूत सोर बोरी, जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरें, नेणट्याची जानवाय. जबाब, तुजी उतरां सोमया आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, तुजी उतरां सोमया आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवीत, सदां तकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, तुजी उतरां सोमया आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा, म्हज्या खडपा, म्हज्या तारोका. जबाब, तुजी उतरां सोमया आत्मो आनी जिवीत. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक,
सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडू नये. पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोलें सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं नये. जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवासण तें, जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयांची मोनोय ती. न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचेवून ओगडें तें वायटव्या कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानू, एक दीस खंय देंवचार आपणाक बाउन्सर सोदूंक गेलो खंय, आनी तो सोमतो संवसारांत आयलो. ताका खंय एक बाउन्सर जाय आसलो, बाउन्सर बॉडीगार्ड. आनी कसलो बाउन्सर? जो सारको गोटमूट पावरफूल सगळें काबार करता तो, जो धांवपाक सारको फास्ट बरो धांवता तो, जो बाउन्सर उडक्यो बऱ्यो मारता त्यो, जो बाउन्सर आपणाची कामां करूंक हुशारकाय दाखयता तो, आनी जो बाउन्सर एके भाशेन लिपोन सिक्रेट एजंट लिपोन कामां करता तो. आनी असलो बाउन्सर सोदूंक खंय तो गेलो. भोंवलो भोंवलो खंय रानांत पावलो, कोण मेळोंक ना. निराशी जालो खंय. आनी रानांत खंय कोलो मेळ्ळो. कोल्यान खंय पडयले. अरे देंवचार आनी रानांत, आनी निराशी जाला. विचारलें खंय, तूं आनी हांगासर निराशी कित्याक? तेन्ना खंय देंवचारान सांगलें, हांवें सोद केली, म्हाका बाउन्सर जाय आसलो, जो पावरफूल, जो धांवपाक बरो आसा, जो उडक्यो बऱ्यो मारता, हुशार सारको, आनी तेच भाशेन जो लिपोन म्हजीं कामां करता तो सिक्रेट. आनी कोल्यान खंय चिंतलें आनी म्हणलें खंय, पळय तुका रानांत असलो बाउन्सर मेळचो ना, पूण रानांतलो भायर गेल्यार जायते तुका मेळटले, भियेनाका. आनी देंवचारान म्हणलें खंय, खऱ्यांनीच म्हाका असलो बाउन्सर मेळटलो आनी जायते? कोण तर तो बाउन्सर म्हाका मातशें सांग. आनी कोल्यान म्हणलें खंय, मनशाची जीब. मनशाची जीब जी उद्वेदार काबार करता सगळें. मनशाची जीब जी एक पावटी सुरू जाली धांवंक, ती आनी थांबना, चारा 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 करून धांवता. गोरकार गोरकानीक पडयतात. हो बाउन्सर जीब, मनशाची जीब, जो बऱ्यो उडक्यो मारता, कांय न्ही करून हांगा थांब थंयसर आख्खे पोत्तिता. जी सैतानाची कामां करूंक हुशारकाय दाखयता, कांय न्ही करून कितें मुदार करूंक जाय, बोलदूंक जाय. आनी हीच जीब ती सिक्रेट एजंट लिपोन काम करता, चड दिसती पडना ती. जावं ते दांत लिपयतात, वो दांत नाय जाल्यार ओंठ लिपयतात. ही जीब ती भितर. इश्टानो, मनशाची जीब एक बरो देवाचो सांदो आमकां दुसरे सांद्या भाशेन. ल्हान जायत तो, मोव जायत तो, लिपोन आसा जायत तो, चड दिसती पडना, पूण जाय तो आदार दिता. आयज जरी तर उलोवंक जाता जाल्यार, आमची उतरां सुट्टा जाल्यार हे जिबेक लागून. जिबेक घास मारून उलोवयात, कांय म्हाजें ना.
काय जावचें ना. जीब देवान दिल्या उतरां उलोवंक सुटोवंक. तेच भाशेन हे जिबे उदेशी आमी जेवण चाखतात, आमकां गोस्त कोडटा, जेवण बरें लागता. हीच ती जीब आमकां आदार दिता जेवण गिडूंक आनी तें जिरोवंकूय बी. जिबे उदेशी, लाडी उदेशी, लुती उदेशी जिरोवन जी जेवणांत वो खाता तातूंत मिक्स जाता आनी आमची जिरोवणूय कोत्ता. तर जीब ल्हान जावं मोव जावं एक धाकटो सांदो जावं जो चड दिसती पडून जायतो आदार दिता. इश्टानो, आयज जिबेची आमी परब करता, बागयोंत आंतोनीची. आनी ही जीब केरीच जीब, तिचेर आमी नदर घालता. कित्याक? ही जीब कुसोंक ना, ताका लागून. ही जीब पवित्र आनी पवित्र म्हणून देवान पळयात. ती तशीच दवरली, ताजी दवरली. आनी ह्या पासत जेन्ना ही ताजी जीब ती आयज आमचे फिरगोजेन बागयोंत आंतोनीची जिबेची परब पालतां. तर ताचेच जिबेची देग घेवन आमी देवाचें उतर परगटूंक तशेंच वायट उतरांनी उलोवपाचे ताळमेन पडून विश्वासान मुद्दाम बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. तांकां मागुया. विश्वासान मुद्दाम बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आयज आमचे फिरगोजेंत बागयोंत आंतोनीची जिबेची परब पालतां. तर ताचेच जिबेची देग घेवन आमी देवाचें उतर परगटूंक तशेंच वायट उतरांनी उलोवपाचे ताळणेन पडून जावंक, पूण सदांच सोत उलोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मुद्दाम बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. हे मिसा भेटेंत आर्कान बंगेरा आनी आपलें इंतेसांव भेटयलां. तर बागयोंत आंतोनीचे विनोनेन सुबा आशिर्वाद ताका फावो जावंक ताचे खातीर बापा लागीं मागुया. विश्वासान मुद्दाम बाबा, दोळीन आयकून घे. दयाळ बापा कालतिक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यांत दोयन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज 38. मागीचे भांगार करून शोभता तूं एका सुत्रा.
सगळी उबी रावया म्हजे बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मयमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवीदारान भोव वर्त्या देवा बागयोंत आंतोनीच्या पवित्र जिबेचो उगडास करतना हो योद्न समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोड एकाल तुज्या मोगान जिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या हा देवा सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या मनान ही बरोप समोरबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो हो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपले हीच खोशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे ही आहादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी हीक म्हटलें हो हो तुमी सोमेस घ्या आनी ही काया ही मोजी ही कूड तुमचे पासोचो मोहर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणे काळच घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी हीक म्हटलें तुमी ही सोमेस घ्या आनी हांतले पिया ही म्हज्या रोगताची ही काळज नव्यानी सासणी कराराचे हे ही रोगो पातकांचे ही बोगसोणे मेळच्या तुमचे हे पासो आनी सोमेस मनशा हा पासोन ते वारो तोले हे ही म्हज्या उगडासा कोरा. सगळी उबी रावया. गावन बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन मोडा होरी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोन्नारा आमची सोड ओळखो. जी कोण दिमी घालून आसात ती सगळी उबी रावात. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सुवर्णची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक
आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचे विस्तारलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा सिमियो आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां आमचे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगा ती बागेवन दवरता बागेवन तांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मुई मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरून त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन हात जोडून दीट दवरून म्हणुया आमच्या अफा सुरवींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज संकयो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो गिराय संकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां जुदार काकुटेन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवती पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिश्ट घाल आनी शिक्षे परमणे तिका शांती दी आनी तिका एकवटान सांबाळ जो जे ते राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्या शांती सुद्दां खाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा क्रिस्ताची कुडश्यो मेरेन आमी सगळीं उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून दी मेरो मागण्यान वेळ सारूं येता क्रिस्पसादा वेळार आमी गायन घेवया D7 पेज 50 That's a
बसली सगळी भुरगीं देवाची ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो Ornato Gonzalo, Puri pun coras tablo, Yampas calcete cevo, Corora cete cevo, Tazo maimo, Ike nashilo, Tazo maimo, Ike nashilo, Tazo maimo, Ike nashilo, Tazo mo, Ike nashilo, Tazo maimo, Ike nashilo, Tazo maimo, Ike nashilo, Tazo maimo, Ike nashilo, Tazo mo, Ike nashilo. प्रार्थया सोर पदवीदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्यो भाग्युंत आंतोनीचे पवित्र जिबेची परब समोरमतना ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताचे भाशेन हे जिबेन देवाक परगटूंक आनी सोत परगटूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं करून मोगाळ बामणिंदो आज आमकां सगल्यांक हे फिरगोचीन खुशालकायेचो दीस दुसरी परब आमी बायगोंत आंतोनीची व्हडा प्रमाणान पयले फावट परगट केल्या हांगासर समोरमल्या आनीक एक फावट केल्ली आमी पूण तितल्या दोबाज्यानूय ही आयची दोबाज्यान आमी केल्या कित्याक पातकुरान आदल्या तुमकां बरोसो ओड दिला आनी ताका मुद्दम हांवें आपयला कित्याक तो हांगा आसलेलो आनी तो जाणा आनी ताका जाय ती भोक्ती आहा बायगोन आंतोनीचे पवित्र जिबेची आनी ते पासत ताका हांवें खेरीत भाशेन आपोवन हाडलो आमचो पातकूर बरो ना ताचे पासत तुमी मागचें गेल्ल्या मंगळारा दीस तुमचें दोरदान जालां 60,07,330 रुपये तुमकां आमी दिनवासतांव तुमच्या उदर आज एक खेरीत दीस म्हणटोच म्हजे आमचे कडेन फोन मारून विचारता आयज कितें आसतलें वॉट स्पेशालिटी इज देर टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ द फीस्ट ऑफ द सेक्रेड टांग ऑफ सेंट एंटनी आमची क्लार्कां सांगत आहात पदिकार कितें आसतलें मागीर आमी चिंतलें कितेंय तरी करूंक
म्हणजे आमी रेलिकेचें बेसांव दितल्यो बेसांव आदीं सोदांचें मागणें जातलें बायगोन तांतुनीची मोजत मागूंक आनी ताच्या उपरांत आदलो पातकूर फादर फ्रांसीस आनी हांव मागीर कित्याक इतलो तुमी लोक आहा तुमच्या कोपोलार ही रॅलीक आमी लायतल्यो एक एकल्याच्या कोपोलार आनी कमुन्यान दिला ते भाशेन हे वाटेन तुमी वेचें आं हांगाच दितले आमी सगळीं भायर आहात ताणें मागीर भितर येवचें पयलीं हांगा भितर बसून आहात ती येतलीं दोनूय वाटेनी वेतलीं आनी मागीर कित्याक हांव जाणा पयल्या मिसाक जायतो लोक आसलेलो बरोच वेळ जालो ते भाशेन आमी कोत्तल्यो एक एकल्याचेर हांव ती रॅलीक कोणाक दिना आनी कोणाकूय उमेळांकूय दिना ती आयजूच आमी वापरतल्यो आनी चिंतलां हांवें वर्साच्या वर्साक जेन्ना बायगोन तांतुनीची जिबेची परब करता हांव कित्याक ही रॅलीक ताचे जिबेची कित्याक आखी कूड कुसलेली जिबेची रॅलीक ती आनी ते पासत चिंतलें तुमच्या कपोलार घालूंक मातसो वेळ वेतलो पूण सगल्यांक मेळटलें दुसरी वस्त जरूय आज मंगळार पूण हांवें तें चिंतूंक ना सिस्टर सेंड्रा शी इज अ कॉन्सेक्रेटेड वर्जन ती हांगा आयल्या कित्याक म्हाका आमचो कार्दियल पात्र्यार्क म्हणटालो कावन्सिलींग सर्विसीस स्टार्ट कर तूं तुजें तरी श्रायन करूंक सोदताय कावन्सिलींग स्टार्ट कर कन्फेशन प्लस कावन्सिलींग कन्फेसर आमचो फादर हायसिंत आहा एवेलेबल देर इन द कन्फेशनल ताचे भायर 2 कावन्सिलर फादर दानाम जो कोणें अपॉयंटमेंट गेल्या ती वेतेलीन आनी सिस्टर सेंड्रा तिणें कुटुंबीक सेवा केंद्रान जायतो वावर केला आनीक ती इंग्लंडाक ट्रेन जाल्ली आनी हांगा करचे करून रोमांक लेगून पाद्रींक आनी माद्रींक कावन्सिलींग सर्विसीस दिल्या ही सर्विसीस लोकांकूच न्हय आमकांय आहा तिका 2 उतरां सांगूंक लायता कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें तें मातशें सिस्टर यो 2 उतरां ती सांगतली तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं कावन्सिलींग कित्याक गरजेचें हें थोडे उतरांनी सांगून काबार कोत्ता ओके जायतें सांगपाचें पूण थोड्या उतरांनी कित्याक तें आमकां गरज एक एग्जाम्पल दिता आमी जेन्ना क्रिस्म घेतला तेन्ना आमी कितें म्हूण घेतला आमी जेजूचे गोवाय शिपाय आनी मिस 2 दिसा मिसान जातात पवित्र पुस्तक कितें शिकयता आमकां गोवाय जावपाक आनी पाद्री भाशणां शर्मावन दितात हे सगळे गोवाय जावपाक आमकां दितात सो हे कावन्सिलींग लोक समजतात फक्त मेजर इश्यूज आसात तांकांच गरज म्हज्या हिसपान म्हाका दिसता आमकां सगल्यांक कावन्सिलिंगाची गरज हें कित्याक म्हणटा हांव एग्जाम्पल दिवन पळय आमच्या लागीं मोबायल आसा सगळे लागीं मोबायल आसा सो तो मोबायल कितें जाता हँग जाता म्हणजे जायत्यो वस्तू आसत म्हणटकूच तो चलना आयकोंक येना सो तुमी कितें कोत्तात रिपेर ताचे शीम वयतात आनी तो कितें सांगता तुमकां पळय हें सगळें पळय कितें आसा तें डिलीट करपाक जाय टेम्पररी हांव हें डिलीट कर पूण मेजर तेजें जायतें काम आसा म्हणटा आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्यो गाडयो बायक बी आसात तेन्ना प्रॉब्लम जालो म्हणटकूच कितें जाता आमी मॅकॅनिकी वयतात तो म्हणटा बेगीन हांव आतां सारकें कोत्तां पूण तुजो मेजर प्रॉब्लम आसा अशें करून न्हू आमच्याय जिवितान जायते इश्यूज आसात आमी ते सादेपणान घेतात ताका लागून हांव म्हणटा कावन्सिलराशी वचपाक जाय हांगा न्हू सगळे कडेन खूंय मेळटा तुमकां वसात पूण तो कावन्सिलर मॉरल वॅल्यूज आसूंक जाय ओके सो मेजर आनी सादे आमच्यो वस्तू म्हणजे आमच्या जिवितान घडटात मेजर म्हणटात त्यो खंयच्यो त्यो न्हू आमचो गोंयचो कोण मेलो सो आमकां व्हडलें शॉक येता आमकां जेन्ना आमच्या एक्सिडंट जालो वो दुयेंस कशें जालें सो आमकां ते शॉक येतात आमी ट्रॉमा अशें
जाता तेन्ना न्हू आमी ते सुटावे करूंक जाय. तेच भाशेन डिवोर्स, घरांत झगडीं जातात, एकामेकाक समजनात. सो आमी कावन्सिलरा बले गेल्यार आमकां सारकी समजिकाय मेळटा. तेच भाशेन हांवें थोडे पॉयंट्स केल्यात कित्याक आमकां सगल्यांक गरजेचें तें. इरेस्पॉन्सिबल आमकां न्हू जबाबदारी जायते जाणांक न्हू नात. आमी म्हणटा केन्ना उठटात केन्ना बसतात, आमकां आपल्याक जाय तशें जिवीत जियेतात. इरेस्पॉन्सिबल केन्ना येवन जेवलीं केन्नाय न्हिदलीं आनी जायते आसात तसले. देन इम्पेशन्स, आमी न्हू आयज लोकांक वेळ ना. कितें म्हणटा इम्पेशन्स, बेगीन बेगीन सांग, बेगीन म्हाका वेळ ना अशें करून उलयतात. सो ताच्याशी वचपाक लागून लोक भियेतात. सो तें तुवें फायंड आवट करपाक जाय म्हणजे कावन्सिलराचें. देन एंगर, म्हाका राग कसलो आसा, कोणूय मेळ्ळो ताचेर हांवें काडलो, रागान उलयलीं, गाडयो मारून उलयलीं. आनी घरांत न्हू हुंयसर कामा कडेन वा हुंयसर तर तुका राग येयला जाल्यार वो गाडी चलयता आसतना कोण मोदें येयलो कसल्यो गाडी मारून उलयतात. वो तूं घरां भितर सरलो की ना, ती ओगीच आसा, तिचेर तो राग काडप. ओके, यू मेक द पर्सन अ विक्टम. देन क्रिटिसायज करप. आमी न्हू सदां आमचे न्हू जिवितांत थोड्यांचे आसा सदांच एकामेकाच्यो व्हडयो काडप, कितें म्हणप एकामेकाक. आतां समज न्हू आमी न्हू जायतीं जाणां बरें काम कोत्तात इगोर्जेंत, हेल्प कोत्ताय वॉलंटियर म्हूण, तांकां आनी कसल्यो क्रिटिसायज कोत्तात, व्हडयो काडटात, तें असलें तें तसलें आनी कितें जायतें उलयतात. आनी हेंय आसा जीं कोण काम कोत्ताय तीं समजताय आपल्या असो कोणू ना म्हूण, आपुणूच कोत्ता, हेंय सारकें ना. ओके, सो आनी जीं कोणाक न्हू मिसाक देवाचें देवाचपण करपाक ना आनी देवाक बुजपाक नाका, तीं कितें म्हणटा तूं मिसाक वचून कितें बरें कोत्ता, हीं उतरां. हां, तूं ह्यो सगल्यो न्हू एक्सक्यूज, तूं कित्याक मिसा वचून तुवें कितें बरें केलां, हीं उतरां उलोवप. सी, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ पीपल. ओके, सो दे हॅव टू वर्क ऑन देमसेल्फ. देन इगो, म्हाका व्हडलो म्हजे असलो कोणूच ना, प्रायड, मुकोडे हें आसा तें आसा अशें करून न्हू हें पळोवपाक जाय. ओके, क्लेनिनेस, सफाई, जायतो लोक न्हू जायते जाणांचे न्हू सफाई म्हणटी ना, बरें न्हेसोन बी, बट न्हू तूं रुमांत वच थिंगाच आसा आख्खो दीस आनी सोद्दां ती बॅड आनी करप ना. सो क्लेनिनेस म्हणटा ना, आसोन ना, जे कोट्टा ताणेंच करूंक जाय, ताणेंच मरोंक जाय तितून. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो अ इश्यू. सो देन वॉन्ट्स एंड नीड्स, म्हाका न्हू वॉन्ट्स, सी नीड्स आर फ्यू, म्हाका गरजेच्यो वस्तू आहाय त्यो घेवपाक जाय न्हू. वॉन्ट्स, म्हाका हें जाय तें जाय. आतां कितें जालां, सगलो लोक जायतो लोक एमेझॉन, फ्लिपकार्ट आवय पार्सलां येयत रावतात, कितें कितें घेयत रावतात आनी तो न्हू सगलें कोणशां मारलेलें आसता, घर बिश्टें कचऱ्यांनी भरलेलें आसता. दीस आर कॉल्ड नो एडिक्शन्स. चिटींग, दुसऱ्याक चीट करप, गो बायलां लेगून न्हू चीट कोत्तात एकामेकाक, ताचो आनी कोण आसता हाचो आनी कोण आसता अशें चिटींग, फटयतात एकामेकाक आनी आपूण बरो म्हूण दाखयता. ह्यो थोड्योच वस्तू न्हू हांवें घातल्यात तुमकां, जायत्यो आसात. आमी न्हू मनशां चुकतातूच, परत परत संडेचे दिसाचे आमी कित्याक ह्यो वयर काडटाय, कित्याक आमी देवाचे गोवाय जावपाक जाय, जेजूचे बरे गोवाय, स्टार्स, नोखेत्रांक अशी आमी शायन जावपाक जाय. ताका लागून हे कावन्सिलराची आमकां गरज. ओके, थँक्यू वेरी मच. आनी म्हजो तरी तुमकां नंबर जायो न्हू जाल्यार 9822120424 बोर्डाचेर आसतलो. घे हेल्प.
ओके गॉड ब्लेस यू ऑल. देव बरें करूं. आमची मांडावळ अशी जातली हांगासर आमी रॅलीक तकलेर हांगा दवरतले हांव आनी दोनी वाट कित्याक तुवें वचोंक मातशें आवडगोड जाता. हो जालो म्हणटूच फाटल्यान येतलें कित्याक थिंगा अदीक बरें सुडसुडाय मेवता. हांगा मातशें आडकोड जाता. थिंगा येतलें हांव. सो तुमी थंयच रावात. मागीर तुमी जाले म्हणटूच हो कॉरिडॉरांत लोक आहा तो भायल्या दारांतल्यान येतलो. भायल्या व्हडल्या दारांतल्यान बऱ्याक पडटलें. फास्ट जातलें जाल्यार हांगा पयले मिसाक पयले बरोच वेळ गेलो आमकां हांगा दिवंक. ते पासत ही मांडावळ आसतली. उबी रावया. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतून, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. बोर म्हजें मोहन जाणवायें. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत आंतून, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्याच्या भाग्यवंत आंतून, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजूतीन एक काल्तिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जीव सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनोती कोर. आमेन.
शेवटक आमी गायन घेवया U24 25 पेज 243. Jehovah.